येजवरी तुकाराम शेट्टी नमस्कार। आज खूप अभिमान दिसता की आज आमचे बाय येजवरी तुकाराम शेट्टी हे आज चेस नॅशनल आज गोयचे रिप्रेझेंटेशन नॅशनल लेवलाक करता। येजवरी शेट्टी बाय हे सेकंडान शिकता पण खूप कमी वयान तेणे चेस ह्या खेळा भितर प्रावीण्य मेळोवन आज खूप व्हडल्या स्तराचेर आज ते रिप्रेझेंट करता म्हणून हांव समस्त पेडणेकारांच्या वतीन हांव येजवरी बायचे खूप अभिनंदन करतलो। कारण एक सेकंडान शिकणारी एक चली आज इतर बाकीच्या विद्यार्थ्यांक आज प्रेरणा जावन आसा। कारण सेकंडान शिकून आज ते चेस ह्या खेळा भितर आज ते गोयचे रिप्रेझेंटेशन नॅशनल लेवलाक करता ही खूप व्हडली गोष्ट आसा आणि एक पेडणेकार म्हणून त्याचो आमकां खूप अभिमान आसा। जशें की ते ल्हान स्तराचेर सुद्धा तेणे खूप चेस टुर्नामेंटां पारितोषिकां पटकयल्ली आसा आणि त्याच बरोबर विविध पारितोषिकां पटकावून आज येजवरी बाय आज गोंय रिप्रेझेंट करता। ताच्या खातीर हांव ताचें खूप अभिनंदन करतलो आणि त्याच बरोबर ताच्या मम्मी पप्पाचें अभिनंदन करतलो। कारण तेच्या ह्या यशा फाटल्यान तेंची खूप मेहनत आसा ती दीस रात ताच्या ह्या यशा खातीर ती वावरतात। ते बरे चेसा भितर तेणे प्रावीण्य मेळोवन बरे गुण ताच्या भितर अंगीकारचे हाच्या खातीर ताची मेहनत सुद्धा जी आसा ही खरोखरच उल्लेखनीय मेहनत आसा। ताच्या खातीर हांव तेंचें अभिनंदन करतलो आणि एका भावी वाटचालीक हांव शुभेच्छा दितलो आणि तितलेच मागतलो की ज्या वेळाचेर ते नॅशनलाक खेळटले त्या वेळाचेर गोंया खातीर एक वेगळ्या पद्धतीचे पदक हाडचे आणि म्हाका दिसता की ते पदक गोंया बरोबर आमच्या पेडणे तालुक्याची शान वाडयतले। देव बरें। येजवरी शेट्टी आयज पदक बुद्ध स्पर्धेत जिखलेले आसा। ही खुद्द ल्हानपणापासून त्याच्या आवयन आणि बापायन तुकाराम शेट्टी ॲडव्होकेट तुकाराम शेट्टी आणि त्याची मिसेस शेट्टी हांच्या वतीन जे ल्हानच्या भुरग्याक बुद्धिबळ शिकोवन आयज खंय तरी आपले नांव गोंया पुरते न्हू आउट ऑफ स्टेट ओरिसा हांगा आतां नेक्स्ट एक दोन ते वचपाचे आहा त्या खातीर तेका म्हाज्या मनांतल्यान तेका शुभेच्छा। आयज जेन्ना ल्हान भुरगीं बुद्धिबळ खेळटात ती कितली चाणक्य आसतली की तेंच्या बुद्धीन तेका खबर आसतली। जेन्ना बुद्धिबळ खेळटा आसतना बुद्धीचो वापर कसो करप आनी कसो नेक्स्ट ऑपोजीट पार्टीक हारोवप ही मेन कसोटी आसता ल्हान भुरग्याची आनी ती बुद्धीची कसोटी आसता। त्या खातीर धाकटेशे पायक आमच्या म्हाज्या मनांतल्यान तेका शुभेच्छा येता आनी तेणी फुडली वाटचाल आनी ती बरे तरेन व्हरपाची आनी गोंया परती आपल्या इंडिये परतीन आपलें नांव कमोवपाचें इतलें सांगता आनी तो शुभेच्छा करता। थँक्यू। गोव्याला बुद्धिबळ स्पर्धेत झालेली आहे आणि येणाऱ्या 1 ते 4 जून दरम्यान ओडिसा येथे राष्ट्रीय स्पर्धा बुद्धिबळ चेसची होणार आहे आणि या स्पर्धेसाठी गोव्याचा जो संघ आहे त्याचं नेतृत्व आमची पेडण्याची ही छोटी कन्या कुमारी येजवरी तुकाराम शेट्टी करत आहे। त्याबद्दल नवचेतना युवक संघाच्या वतीने आज इथं त्यांचा गौरव करण्याचा मानस आम्ही या ठिकाणी आखलेला आहे। आज या वचपाचे जाल्यार त्यांच्यानी सामके हेरून सगळ्या भुरग्यांक फुडें वचपाचें काम जर कोण करता जाल्यार हे नवचेतना युवक संघाचे आणि त्याच बरोबर आज हेंच्या बाबतीत सांगपाचें जाल्यार ह्या बायच्या बाबतीत सांगपाचें जाल्यार त्यांच्या घराण्यांत बुद्धिबळाची परंपरा आसा। तेचो आजो म्हाजो मित्र प्रभाकर तुकाराम शेट्टी हो रिटायर्ड मिलिटरी मॅन त्यांच्यानी पयलीं आमी दोगांनी बरोबर ह्या चेस बुद्धिबळ खेळाक आमी दोगांय बरोबर खेळटाले। म्हाका खबर आसा ही बुद्धिबळ गेम अशी आसा की राजा महाराजांची गेम ज्यांच्यानी ह्या बुद्धिबळ गेमीचेर खुबशे अशे साम्राज्य जिंकलेले आसा। अशी एक गेम ही साधारण गेम न्हू, ही खरीच बुद्धीची गेम आसा आणि आयज ती बुद्धीची गेम ह्या दुसऱ्याच्या क्लासीन शिकपी भुरग्यांची आत्मसात केल्या आणि ते आता फुडें वयता। तेणी खुबशे नांव आमच्या गोंयानय केल्ले आसा। आता ते खंय आमच्या ओडिसा वयता, ह्या ओडिसाक सुद्धा तेणी नांव कीर्ती करची आणि आमचे पेडण्याचेच न्हू तर गोंयाचें नांव वयर हाडचें अशी माझी अपेक्षा आसा आणि ते करतले। इतले आमकां नवचेतना युवक संघाचे प्रेसिडेंट कृष्णा पालयेकर, त्याच पद्दतीन आमचे पंच मेंबर उषा नायक, त्याच बरोबर आमचे ZP रंगनाथ कालशेवकर काका, तसेच आमचे महादेव गवंडी आणि माझे मामा तसेच आता जे सरपंच चांदेल गावचे तुळशीदास गाव
हे सगळ्यांनी येऊन माझ्या चलयेचे कौतुक केल्याबद्दल हांव तेंचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. आनी तेंच्या अशी ही आयज तेंच्यांनी जी हे दवरल्या तातूंत प्रत्येक भुरग्याक एक फुडें वचपाची आनी त्याच पद्दतीन एक कर्तृत्व घडोवपाची सुद्धा त्यांच्या हातून एक नवी हे जातली. हे एक येणे तेंचे म्हणजे त्या भुरग्याक एक उत्स्फूर्त देणे अशें आसतलें. सो ही तेंच्या कार्यकरी बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद व्यक्त करता. इतलेच. थँक्यू.